नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बर्ज क्लब प्रकरणात बळी गेल्ल्या 25 फॅमिलीक सरपंच रोशन रेडकराची मालमत्ता जप्त करून दितल्या लुकसाण भरपाय. उच्च न्यायालयाचो आदेश. फुडली सुनावणी जातली 24 फेब्रुवाराक. काणकोण वाठारात पुलिसांनी 5,25,000चे ड्रग्स केल्यात जप्त. ह्या संदर्भात दोगांक केल्या अटक. ड्रग्स वेपार करपी लोकांचेर जातली खर कारवाय. गोंय पुलिसांनी दिल्या शिटकावणी. तळगांवां एके अनवळखे बायलेन घरात रिगून 6,23,000 रुपया मोलाचे भांगराच्यो वस्ती आनी रोख पयशांचेर केल्लो हात साफ. पुलिसांनी दुबावीत चोराक केल्या अटक. तशेंच सगळो मालूय केला जप्त. हिवरे खूर्द 70 वाठारांत खोपीक अचकीत पेटलो उजो. खोपीचो तशेंच सामानाचो लासून जालो गोबर. सुमार 3 लाखांचे जाला लुकसाण. आता पळयात खबरो विस्तारान. ताळगांव वाठारांत घरात चोरी जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या चोरयेच्या प्रकरणात फक्त 24 वरां भितर एके तरणाटे बायलेक पुलिसांनी अटक केल्या. दुबावीत चोरान घरांतल्यान 6,23,000 रुपया मोलाच्यो भांगराच्यो वस्ती आनी रोख पयशांचेर हात साफ केल्लो. चोरयेचो सगळो माल पुलिसांनी जप्त केला. तशेंच पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. होडफोड्या बर्ज क्लब प्रकरणात उच्च न्यायालयान खर शिटकावणी दिल्या. सरपंच रोशन रेडकराची मालमत्ता जप्त करून 25 जाणांच्या घराब्यांची भरपाय करतले. 24 फेब्रुवाराक ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली. उज्यांत बळी पडपी 25 जाणांच्या घराब्याक न्याय मेळटलो काय ना हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. अनवळखी बायल साकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानी वाठारांत 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. मात ह्या मरणा बाबतींत अजुनूय सत्य स्पश्ट जावंक ना. ह्या घडणुकांक लागून पुराय गोंयचें नांव इबाड जावपाक लागलां अशें आपाचे राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष सिद्धेश भगताचें म्हणणें. देखून संबंधितान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी सिद्धेश भगतान केल्या. म्हाका एक सगळ्यांकी व्हडलो मुद्दो लक्षांत आयला म्हणटा तो जेन्ना काल 6 डेथ जाले बिट्स पिलांनी. फाटल्या दिसांनी एक स्विगीन काम करपी भुरग्याक धरलो. तेजे कडेन 226 ग्रॅम्स ऑफ गांजा मेळिल्ले. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. त्या मुद्द्याचेर येवया. बट आयज जेन्ना आमी पळोवपाक वता तेन्ना 6 मरणां आयलीं बिट्स पिलांनीच्या स्टुडंट्साक. फाटले 5 दाखयले सुसायड. तेतू भितरले 4 दाखयले तेजे पर्सनल रिजन काय ना आनी 5व्याचे दाखयले तेणी गर्लफ्रेंडा खातीर सुसायड केलो आनी बाकीचे 4 दाखयले की एग्जामीच्या टेन्शनान तेणी सुसायड केलो. तेंचे पेरंट्स बोवाळ घालता की थोडे बॉडी एक्सेप्ट करपाक रेडी नाशिल्ले. थोडे सांगताले CCTV कॅमेराज ना. थोड्यांचे खुबशे इश्यूज आशिल्ले की आमी बॉडी एक्सेप्ट करना, हे नॉर्मल डेथ न्ही, हे वेगळी वेगळी गजाली. हो मुद्दो असेंब्लीनी आयलो. CMान सांगले की आमी एक मॉनिटरींग कमिटी काडटले, आमी आयडेंटिफाय करतले कित्या खातीर डेथ जाता, सगळें जाता. इतले करून कांयच फायदो जावना. पूण काल 6वो डेथ जालो आनी म्हाका दिसता ही मॉनिटरींग कमिटी बिमिटी काडून कांयच फायदो ना. तुम्ही सायकोलॉजिस्ट हाडटले, तेजे तकल्यान घालतले, ते कांयच फायदो ना. मेन रिजन ऑफ कॉज ऑफ डेथ कित्याक, सुसायड कित्याक जाला किंवा खरेंच सुसायड, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. की हे जे 6 जाला 24 म्हयन्या भितर हे गोंयचे फक्त बिट्स पिलांनीचे नांव न्ही, पुराय गोंयचें नांव पुराय देशभर पाड करता. आनी जेन्ना 1 किलोमिटरा भितर एक भुरगो स्विगीन काम करतलो, तेजे कडेन 226 ग्राम जेन्ना गांजा मेळटा, खंय तरी दिसता की खंय तरी समथींग इज फिशी. सो हेज्या खातीर एक ज्युडिशरी इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा, एक SIT बसोवपाची गरज आसा, एक बरी कमिटी काडून, मॉनिटरींग कमिटी न्ही, इन्क्वायरी कमिटी काडून तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. सो सरकारा कडेन मागता हे इश्यूज लायटली धरनाका. एज्युकेशन फिल्डान आसा, पुराय गोंयचें नांव, देशभराचें नांव, पुराय गोंय न्ही पुराय देश हेजेर दोळो धरून पळयल्लो आसा. सो मागता सरकारा कडेन हेजी इन्क्वायरी कडक जावची. गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करतले. हाका लागून दुयेंसाचेर बेगबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातलें. AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य जातलें अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. पळयात.
गोंयांत कॅन्सर सारकिल्या रोगाचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपा खातीर भलायकी खात्याचे झुजा पांवड्यार वावर चालू आसा. क्युअर AI तंत्रज्ञानांतल्यान आतां मेरेन राज्यांत 1 लाखा परस चड छातीच्या एक्सरेचें विश्लेशण जालां अशें राणे हाणें सांगलें. तातूंतले सुमार 1600 जाणांक दुबाव आसा आनी 20 जाणांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जाला. ताचे खातीर उपचारूय सुरू जाल्यात. सध्या ही सुविधा 17 भलायकी केंद्रांनी, हॉस्पिटलांनी आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांनी उपलब्ध आसात. राज्यात सगळे कडेन अशी सुविधा बेगोबेग सुरू करपाची आमी येवजण आंखल्या. डिसेंबर 2024 मेरेन 2 लाख दुयेंतींचे उपचार जातले. राज्यांतल्या हेर भलायकी केंद्रांनी सगळे छातीच्या एक्सरेचे AI स्कॅनिंग करप सक्तीचे करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मंगळारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. कॅन्सर रजिस्ट्री हांव पयलीं मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमी कॅन्सर रजिस्ट्री गोंयांत आमी केल्ले आनी ब्लड टेस्टिंगान जे कितें आयलें कॅन्सर मार्कर नोटिफाय करपाचो आमी प्रयत्न तेन्ना केल्लो. हे इन्फॉर्मेशन हे सरकारा कडेन येवपाची गरज आसा. प्रायवेट हॉस्पिटल आसूं काय आनी खंयचें हॉस्पिटल आसूं, दीस हॅज टू कम टू अस सो दॅट वी हॅव द कॅन्सर रजिस्ट्री टोटली अपडेटेड. What Dr. Madkekar is saying, he is mentioning that in this program, there may be much more cases. That's why you need to scale up the operation. This was just the beginning. And I'm confident this association with AstraZeneca and with QRAI, and with the knowledge that they have got, and I'm talking about AI, utilization of AI, and also with their partnership, we will be able to scale it up across the state of Goa. The reason why I keep saying across the state of Goa, because we are a very small state, and we have got identified health centers, CHCs. आज तुम्ही पळयल्या आमी चॅलेंज आमी घेतलेलें आसा, आमी आमचेरूच घेतलेलें आसा की नव्या हॉस्पिटलांत जेन्ना आमी ओपन करता त्या हॉस्पिटलांत नवे नवे गोश्टी हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. पूण त्याच बरोबर वेन यू स्केल इट अप, यू विल ऑटोमॅटिकली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सी दॅट प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर, दॅट फोकस गोज ऑन दॅट अँड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज विच आर देअर विथ द पेशंट. वी आर एबल टू टेक इट आयडेंटिफाय टेक इट फॉरवर्ड. आमी कोणाचेरच टिका करिनात. आमी जे कितें करतात ते लोकां खातीर करतात. बाकीचे जे कितें उलयतात ते आमी तांचेर आडनदर करतात. लोकांक समज ते जायच आशिल्ले जाल्यार तांकां दवरपाचे सत्तेत, मात लोकांनीच तांकां सत्ते वयले देंवयले. आमी खंयच्याच विरोधका बद्दल उलोवचे ना अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. आयकात. कितें आपल्याक मदत जाय मातशें प्लीज सांगा म्हणून कितें करपाक जाय तें. आनी एक सांगता, आमी दुसऱ्यांची टिका कांयच करचो ना. आमी जें कितें बरें करता तें लोकांच्या प्रजेच्या दारार पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. पूण बाकी जे कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता. जेव्हा लोकांक जर हे शिकले आशिल्ले तर लोक तांकां दवरपाचे सत्तेर. त्या लोकांनी सत्ते वयचे भायर काडले. आमी कित्याक उलोवपाचें? आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना म्हाज्या तोंडार कडल्यान जरी केन्ना शब्द येवचो ना. बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं गोंया राज्यांत आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले. हांव परत सांगलें चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोश्टी आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट जावचें, बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोश्टी फुडें जावंक जाय आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताजो फायदो जावचो. पूण दुसऱ्यांचें तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवना. मजगती राणे हाणें सांगलें की टर्शरी कॅन्सर हॉस्पिटल पुराय जावपाक लागला आनी 2027 वर्साच्या निमणे कडेन ते सुरू जातले. हॉस्पिटल टाटा मेमोरियला वांगडा काम करतले. तातूंत अत्याधुनीक इस्रायल तंत्रज्ञान यंत्रणेचो वापर करतले. पूर्णपणे कंप्लीट PMO तेजेर लक्ष दवरून आहा आनी पूर्ण 27 पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. आयज सकाळीच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की एक मिटींग दवरुया, कारण आमकां ते एक वेगळे तरेन एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्याच हॉस्पिटलान इस्रायलांतल्यान टॅक्नॉलॉजी नवी आयिल्ली आसा. देशाचे सरकाराचे एक HLL म्हणून कंपनी आहा, तेंचे कडेन आनी एक PMOचे संपर्कान रावन ते सगळे मॉनिटर करता की देशान खंय खंय कितें चल्लां. आनी ते मॉनिटर कित्याक करता, कारण तांकां जाय की प्रत्येक राज्य आनी जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे प्रत्येक राज्यान जे आसा ह्यो सरकार योग्य तरेन काम इन लायन विथ द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर शूड गो फॉरवर्ड. So basically, the cancer hospital which we have decided, you must have seen the letter that we had got from the Honorable Prime Minister Modi ji when we started the OPDs. आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 67 लाखांच्या ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात केरळच्या अनुराज आर ह्या दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान व्हॉट्सॅपा वरवीं आपूण एका नामनेच्या कंपनीत आशिल्ल्याचें सांगून करंजायेच्या एकल्याक गुंतवणूक करपाक प्रवृत्त केलें. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान पर्वरी पुलिसांनी एका आरोपीक अटक केल्या. आरोपी बळीचो शेजारी आशिल्ल्यान ताणें इश्टागतीच्या निमतान ही कृती केल्या असो आरोप आसा. पर्वरी पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी सुकूर वाठारात रावपी बसवराज हरिजन हाका अटक केल्या. बळीच्या पिरायेचो फायदो घेवन जायते फावट लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आरोपीचेर आसा. तशेंच आरोपीन बळीचे फोटो मोबायलात दवरून ब्लॅकमेल केल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. ह्या प्रकरणात BNS 2023 आनी पॉस्को कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी आरोपीक 6 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरला. फुडली चौकशी सुरू आसा अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आगारवाड्याच्या मिठागर वाठारांतल्या मानशेची दारां मोडून मीठ वेपाऱ्यांक आडमेळी निर्माण जाल्यात. वेगवेगळ्या दारांची दुरुस्ती करची अशी मागणी मीठ वेपाऱ्यांनी केल्ली. हे फाटभुंयेर शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यां वांगडा वाठाराची तपासणी केली. तशेंच हो प्रस्न तडीक लावपाचें उतर लेगीत दिलें. आगरवाडीच्या मिठागरा लागसार आशिल्ल्या मानशेची दारां मोडून मीठ वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला अशें मीठ वेपाऱ्यांनी सांगले. बेगोबेग गेटी दुरुस्त करची अशी मागणी तांणी शिपणावळ खात्या कडेन केल्ली. हे मागणे उपरांत शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी केली. हे खेपे 8 दिसां भितर नव्यो गेटी बसयतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्या. अमोल आयज ऑफिसर आयले आग्राचे काय समस्या आहे तुम्ही म्हणले किती फुडें प्रोसेस. हय तेंच्यांनी आतां कमिटमेंट दिल्लें आसा की 8 दिसां भितर हे स्विस गेटी आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन आमी रिपेर करतले आनी ती जी दारां आसात ती दारां लायली वयतली आनी परत एडिशनल तांकां आमी डिमांड केला की भितरल्यान एक तबाव दिवपाचो. कित्याक जर फाल्यां सकाळ इन केस केन्नाय जर हे जाले म्हणजे दारां जर फेल जाली जाल्यार तो तबाव घालून आमी म्हणजे जे भाव आसात म्हणजे फार्मर आसात ते प्रोटेक्ट तरी करतले. सो ताका लागून आमी तेंचे कडेन मागला. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो हो जो रिटर्निंग हॉल आसा जो तो रिटर्निंग हॉल मेंटेनन्स करचो. सो आमकां सरान कमिटमेंट केला की रिपेर न्ही तुमकां सायडीसून आनी हॉल बांदून दिता म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मानसीक भलायकी संबंधित खबरो दिवपा संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. मानसीक भलायकी सेवा कायदो 2017 खाला मानसीक दुयेंसा संबंधित व्यक्तींची गुप्तताय राखपा खातीर स्पष्ट सुचोवण्यो दिल्यात. आत्महत्या घडणुकांची खबर दितना प्रसार माध्यमांनी कितली जतनाय घेवची हाचे संबंधित मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017च्या कलम 24(1) प्रमाण मानसिक भलायकी संस्थेत उपचार घेवपी खंयच्याय व्यक्तीचो फोटो वा वैयक्तीक म्हायती संबंधित व्यक्तीच्या समती बगर उजवाडवची न्हय असो नेम आपणायला. तशेंच संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आत्महत्या आडोवपाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आत्महत्या करपाच्यो केशी कळयतना प्रसार माध्यमांनी खबरो मुखार उजवाडोवंक फावना, खळबळ करपी भास वापरूंक फावना आनी आत्महत्या करपी पद्दत, सुवात, फोटो वा व्हिडिओ उजवाडोवचे न्हय असो आदेश जारी केला. मानसिक भलायकी सेवा कायद्याच्या कलम 30(अ) प्रमाण ह्या कायद्या विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपा खातीर मुद्रीत माध्यमांक वेळोवेळ व्यापक प्रसिद्धी दिवपाचें आवाहन केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरावन काडले. गोंयांत उद्देग वेवसाय वाडपा खातीर अर्थसंकल्पांतल्यान कसलोच फायदो ना. ते भायर तेंको लेगीत नाशिल्ल्याचे पाटकारान मुखार हाडलें. उत्पल पर्रीकाराक मेळून नगरपालिका वेंचणुके विशीं चर्चा केल्ल्याची माहिती पाटकारान दिली. अंदूच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पा वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराक बरेच उजरावन काडले. 5,570 कोटी अनुदान न्हय तर हो गोंयचो घटनात्मक हक्क आसा अशें अमित पाटकारान म्हटलें. दर वर्सा अर्थसंकल्प जाता आनी हो अर्थसंकल्प गोंयच्या उद्योगपतींक आवडटात आनी विरोधी सदांच विरोध करतात. गोंयांत उद्देग वेवसाय वाडपा खातीर अर्थसंकल्पांतल्यान कसलोच फायदो ना, शून्य आसा. ते भायर तेंको लेगीत नाशिल्ल्याचे पाटकारान मुखार हाडले. एव्हरी इयर बजेट जाता आणि ते बजेट जे गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट असतात तांकां आवडटा, पूण जे ओपोजिशन जे असतात ते सदांच तेजेर आरोप करतात. सो एक्झॅक्टली जाता कितें हातून आरोप करपाचो प्रश्न आय थिंक म्हाका दिसता हांवें फॅक्ट्स तुमच्या मुखार दवरले. 11 जानेवारी 2024 गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान एक मेमोरंडम दिलो वेरीन ही आस्क फॉर 4,000 crores. ते 4,000 crores खंय खंय ताका जाय हाजें ताणें बायफर्केशन दिलें. हे हांवें तुमच्या मुखार हाडला की ताणें जो डिमांड केल्लो पळय कांयच जावना सक्सेसफूल. आतां हांवें पळयलां थोडे सम forums have taken place after the budget. Some people were sitting in some conference and said this is good budget.
but they have to answer where the state government had asked for industrial corridor. That is 0 rupees मिळाला. So how you expect industry to grow? What is the budget benefit for the industries in Goa to grow? Zero, काय ना allocation. Given support होई ना. नगरपालिका वेंचणुकेचेर आमी बारीकसाणेन नदर दवरतात. सरकाराक विरोध करपी सगळ्यो शक्ती एकठांय येवन एकवटीत पॅनल तयार करतले. तशेंच आमी उत्पल पर्रेकाराक मेळोवन नगरपालिका वेंचणुके विशीं चर्चा केल्या. एक समान फॉर्म्युला तयार जातले अशी माहिती जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. उत्पलाक आमी मेळिल्ले आमचो इन्चार्ज जेन्ना आयिल्लो तेन्ना I was there. आमचो इन्चार्ज was there. So we had spoken about the municipality elections. Okay, regarding the municipality elections, we had spoken. So let's see, we are working out with some formula. Okay, what about ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चोपडे आगरवाडो शिमेचेर एक व्हड अतिक्रमण प्रकरण उजवाडाक आयला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण दिल्लीतल्या कांय नागरिकांनी शिपणावळ खात्याच्या चिऱ्याचेर बांदावळ बांदून अतिक्रमण केलां. हाका लागून थळाव्या लोकांक मिठागर मेरेन पावपाची योग्य मार्ग नाशिल्ल्याची माहिती थळाव्यांनी दिली. चोपडे आगरवाडो वाठारात शिमेचेर शिपणावळ खात्याच्या निचाऱ्याचेर अतिक्रमण जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला. अधिकाऱ्यांनी ताची तपासणी करतना निचाऱ्याचे 300 मिटरा परस चड अंतराचेर अतिक्रमण करून निचारो आडोवप दिसून आयले. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.